रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स खात्यान पिसुर्ल्या एडिसींतल्या एका फॅक्टरींत धाड घालून केटमाइन ड्रग्ज जप्त केल्लो. उपरांत वासुदेव परबाची फॅक्टरी सील केल्ली. हो विशय घेवन काँग्रेस बुधवारा डीजीपीक मेळ्ळी. ह्या प्रकरणाची चवकशी जावची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. Met the DGP. Today we have not gone there. आमी घेराव करपाक गेले नाही. आमी गोंयकारांक जस्टीस दिवपाक गेले. आमगे पार्टीक कन्सर्न आहा जे पड गोंयांत 100 kg केटमाइन ड्रग मेळटे. आतां 100 kg ड्रग गोंयां येवप आनी ते एक पार्टीच्या BJP पार्टीच्या जनरल सेक्रेटरीक फॅक्टरी मेळप प्रोटेक्शन जाता फॉर द ड्रग ट्रेड. एक सायडीन चीफ मिनिस्टर म्हणटा नांव दिये म्हूण, दुसरे सायडीन तेगे पार्टीचो व्हेरी ओल्डस्ट वर्कर काडटा आनी फॅक्टरी ती तापणां गेली. चीफ मिनिस्टर होरें सिरियस आहा हें सारकें क्लियर जाता. कोण क्लियर ना, कोण इंट्रस्ट ना गोंयची ड्रगाची एक्शन घेवपाक. आज IGP को हांवें 2 क्वेश्चन विचारले. IGP को हांवें क्वेश्चन विचारलें. एक, मायकल लोबोन असेंब्ली DGP मायकल लोबोन असेंब्ली सांगलोलें की तुगेले पुलीस इनवॉल्ड आहाय म्हूण आपण नांव दिता म्हूण. हांवें DGP को विचारलें एज अ हेड तुगे ड्युटी आसलोली की MLA म्हणलें काय ना तुगे ओन इन्वेस्टिगेशन करपाक. तुवें केलें काय इन्वेस्टिगेशन? आपण केलें म्हणपा लागलो आनी आपणागे कोण ऑफिसर ना म्हणपा लागलो. आतां मायकल लोबो जो तर फुडें मारता ओ DGP फुडें मारता, हेंक दोगांयकूय नार्को टेस्टाची गाज पडले. दिस इज नॉट सो. हे फोकाणा गोश्ट न्ही, ही सिरियस आमगे ड्रग ट्रेडीचेर हे फोकाण मारताय. तांकां हांवें सांगिलां कित कोण ड्रग्स येताय ते आनी तांकां इतलें सांगिलां कोऑपरेशन आहा आमगेलें एज ऑपोजिशन. ताका हांवें सांगिलां तूं राती म्हाका 2 वरांचेर देखून रेड मारल्या पळय म्हाका 5 विटनस रावपाक. इन्वेस्टिगेशन कोन्न सारकें इन्वेस्टिगेशन कोन्न ताका लोकांक न्याय दिया. आज पासून सोर्स ऑफ द ड्रग म्हणटा आज पासून चलना. DGP म्हणटा आपण गेले ते DGP कडच्यान रेट चड मारल्याय म्हणटा. म्हाका दिसना रेट चड मारले जाल्यार ड्रग बंद जाता जाल्यार. ह्या ड्रग्साच्या धंद्यान घुसपल्ल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. आमी काँग्रेस पार्टी वद्दान गेल्ले सांगपाक की आमगेलो कन्सर्न आहा. आमकां ड्रग ट्रेड बंद जावपा जायी. आमकां सिरियसनेस आहा आमगे फ्युचर भुरग्यांचेर आनी आमगे गोंयकारांचेर. मुजे बारा आमदार गेल्ले, मुजे बारा आमगे पार्टी ऑफिस बेरर्स गेल्ले आनी आमी चड जावंक न्हय. कित्याक आमी म्हणो नाका पॉलिटिक्स करूंक सोदताय म्हूण ड्रगाचेर. काँग्रेस पार्टी म्हणटी फोकाण करपा ना लोकांगे इश्यूआंचेर. हें आमी व्हेरी क्लियर आहाय आनी हांव मागोतां हे गव्हर्मेंटा कडेन जें जालां तेजेर इन्वेस्टिगेशन सारकें जावपा जाय. इन्वेस्टिगेशन म्हणल्यार कितें न्हू, हितू तें कोण इनवॉल्व आसलेलो, कोण ऑफिसरान प्रोटेक्शन दिलें, कोण पार्टीके मनशान प्रोटेक्शन दिलें हें चलपाक, हें ड्रग ट्रेड चलपाक, आनी कोण ऑफिसर आसले तेंची एक्शन. हांवें सांगिल्लें ताका जुलियो रिबेरो म्हूण एक ऑफिसर आसलो म्हूण, तो जालो एक्शन घेतरी जुलियो रिबेरो जालो. ताकाय चान्स आहा म्हूण करपाचें. आनी आमगे पार्टी वद्दान टोटल एसिस्टन्स आहा म्हूण जस्टीस आमगे गोंयकारांक दिवपाक. ड्रग्सान पुलिसय घुसपल्ले आसात. तांचे कडेन इतल्या लाखाच्यो गाडयो घेवपा खातीर पयसो येता खंयच्यान? पुलीस हवालदारांचे फोन आनी तांची चवकशी जावपाक जाय अशें निळखण म्हणटा. जो ड्रग पेडलर आसात हे सगळे रन बाय LIB स्टाफ ऑफ द पुलीस स्टेशन. तेन्ना आमी DIGक सांगलां की जे LIB स्टाफ आहा तेंचे मोबायल कॉल हे करात म्हणून, डिटेक्ट करात म्हणून. कारण हे सगळे हप्ते लागीं करप, पेडलरां कडेन कॉन्टॅक्ट करप, डे टू डे संपर्क हे PC जे आहा ते आयज ते कुत्र्या भाशेन गळ्यान दोऱ्या आहा पळय सरपुळे घालतात. भांगराच्यो SP DYSP PI पेक्षा व्हडले समजता. 17-20 लाखाच्यो गाडयो घेवन पुलीस स्टेशनार PC ड्युटीर येता हे LIB स्टाफ. तेन्ना गरज आहा हेंचे 2-3 वर्सांची कॉल डिटेक्ट करपाची. तेन्ना कळटलें की गोंयान एजंट आहा काय हे पेडलर हेच स्वता जावन पुलीस. इतल्या लाखाच्यो गाडयो घेवपाक पयशे येतात खंयच्यान होय प्रश्न आसा. आनी जर ते गिरेस्त आसात जाल्यार हवालदार म्हूण पुलिशेंत भरती कित्याक जातात हे प्रश्न छिन्नच आसा. दुसरे वटेन भाजपाचो आमदार ड्रग्सान घुसपल्ल्यांची नांवां दिवपाचो आसलो ती तांणी दिवंक ना. मुखेलमंत्री पर्रीकाराकय गोंय ड्रग्स मुक्त करपाचें आसलें.
मात स्वतःच्या पक्षाचो सरचिटणीस ह्या धंद्यान असा ही खबर नसली.